संबंध गोयचे लिडर्स काँग्रेस प्रेमी हांगा जमलेले आसा. इंदिरा गांधीन हो देश सुखी कसो जातलो हे तिचे स्वप्न आसले. तेका लागून तिच्या आत्मेक शांती मेळपाक आनी तिच्या स्वप्नांक आमी सहकार्य करतले तेन्नाच सगळ्यांचे हो देश सुखी जातलो अशें सांगून हे सगळे लोक हांगा येयल्या बद्दल गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वतीन हांव सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. तिणी तळागाळातल्या लोकां खातीर अनुसूचित जाती जमाती आदिवासी शोषित पीडित ह्या लोकां खातीर केल्लें काम हे अजरामर आसा आनी तें कार्य फुडें व्हरप हीच म्हाज्या मती खरी आमच्या इंदिरा गांधी स्मृतीची जातली. तिच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तिच्या कार्यांचेर आमकां प्रेरणा मेळो अशी तिच्या कडेन प्रार्थना करता आनी करून करता. आज आमी गोवा प्रदेश काँग्रेसच्या वतीन आमच्यो माजी प्रधानमंत्री आणि अखिल भारतीय काँग्रेसच्यो माजी अध्यक्षा माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी यांची पुण्यतिथी हांगा पाळपा खातीर जमले. त्याचप्रमाणे स्वतंत्र भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांची आज जयंती त्यांच्या बद्दल आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो. मुख्य म्हणजे इंदिरा गांधी बद्दल सांगपाचें म्हणजे एक फिनिक्स पक्षी जसो एका आगींच्यान वयर सरता आनी पार्टी वयर काडटा आणीबाणी नंतर तशा पद्दतीन तिने आपली पार्टी वयर काडली. देशात आणीबाणी लायल्याबद्दल तिचेर अनेक प्रकारचे अनेक लोकांनी टीका केली, परंतु ती आणीबाणी इमर्जन्सी ही काळाची गरज असली ती शेवटी काळानूच पटोवली. इंदिरा गांधी म्हटल्यानंतर आमच्या लक्षात येता तो 20 पॉइंट प्रोग्राम. तळागाळातल्या लोकांक रावपाची सोय जावची म्हणून संपूर्ण भारतात पहिलो तिणी 20 पॉइंट प्रोग्राम तयार केलो आणि त्याच्यानंतर त्याची अंमलबजावणी न्यू 20 पॉइंट प्रोग्राम म्हणून आमचे माजी प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी केलो. तिका गोरगरिबातल्या तळागाळातले लोक अम्मा म्हणून वळखताले. ती ह्या देशाची जणू काय राष्ट्रमाता आणि म्हणून तिच्याबद्दल सदाच म्हणताना आमचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते हेमकांत बारुआ हे सदाच म्हणताले तिच्याबद्दल तो आदर बाळगून आणि तिची देशाबद्दलची एकूण कारकीर्द जाणून की इंडिया इज इंदिरा आणि इंदिरा इज इंडिया. आणि हे नाव इंदिरा गांधी आपल्या कर्तृत्वान नेतृत्वान संपूर्ण भारतात सिद्ध करून दाखवले. काँग्रेस भावंडो आनी भयणी, आयज देशांत व्हडलो दीस. कित्याक आमी सोंपलेली इंदिरा गांधीचो तिका मारलोलो तो दीस आयज आमी उगडास. ती म्हणटाली आपूण मरूंक भियेना, पूण आपणाचो एक एक थेंबो देशाचे लोकांची एकता करपाक आपूण तयार आहा. आनी तेंच तिका जालें. तिका मारली पूण ती भिरांत म्हणली केन्ना नेणो आसली. ती जेन्ना जिवी आशिल्ली तेन्ना तिणें जायत्यो वस्तू केल्यो. एक 20 पॉइंट प्रोग्राम तो तिजो जावन आसा. आतां बाब बांदेकरान सांगले भशेन दलितांक सकयले जे आमचे लोक जे आसात दुर्बळ तांकां वयर काडपाक हो 20 पॉइंट प्रोग्राम तिणें घडोवन हाडलो.